सिकेरी कानोळी दर्यादेगेर पासे मारपाक गेल्ले कडेन ल्हारांच्या नेटार व्हावून वचून दोगांक मरण आयले, जाल्यार एकलेचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात। मुंबईच्यान 14 जाणांचो गट गोंयांत भोंवपाक आयिल्लो। तातूंतली कांय जोडपी दर्यादेगेर सकाळी पासयेक गेल्ली। अचकीत व्हड ल्हार येवन तातूंतली 3 जाणां दर्यांत व्हावून गेली। थळाव्यांक म्हायती मेळटाच बेगोबेग एकलेक भायर काडली। तिका जीएमसीत एडमिट केला। थळाव्यांक उरिल्ली 2 जाणां सापडूंक ना। लायफ गार्ड आनी पर्यटक पुलीस युनिटान बुडिल्ल्या दोगांक उदकांतल्यान भायर काडली। कांदोळी मुळावी भलायकी केंद्रांत व्हेले उपरांत थंयच्यान दोतोरांनी तांकां मरण आयलां म्हूण जाहीर केलें। गोंयांत कंटिन्यूस भरमसाट असो पावस चालू आसा। तेकाच लागून गोंयांत IMD रेड अलर्ट अशें डिक्लेअर केल्लें आसा। गोंय हे टुरिस्टीक डेस्टिनेशन असल्या कारणान बरेचशे टुरिस्ट गोंयांत भोंवपा खातीर येतात। असोच एक पंगड मुंबयच्यान जाणट्यांचो फॅमिली तशेंच फ्रेंड्स ह्या सगळ्यांचो ग्रुप कांदोली हांगासर भोंवपा खातीर आयिल्ली। या ग्रुपा मदले एक कपल त्याच बरोबर त्यांच्या वांगडा एक महिला आशिल्ली ती सकाळच्या 11 वरांचेर कांदोली बिचाचेर मॉर्निंग वॉका खातीर गेल्ली। जेन्ना ती मॉर्निंग वॉक करताली तेन्ना दर्याचेर एक व्हडलें ल्हार येयलें आनी त्या ल्हारान ती खंय तरी व्हांवून गेली। जेन्ना ती बुडटाली तेन्ना थंयसर जे बिचाचेर लोक आशिल्ले त्या लोकांनी हे दृश्य पळयलें तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब थंयसरले जे ट्युरिस्ट पुलीस व लायफ गार्ड आसा तांकां कळयलें। या तिगांच्या सहकार्यान हे जे 3 जाण जे बुडटाली तांकां उदकांतल्यान भायर काडले आनी 108 घालून लागच्या कांदोलीच्या PHC सेंटरान तांकां उपचारा खातीर व्हेले। जेन्ना जे 3 जाण आशिल्ले एक कपल आनी एक महिला तेतूंतले जे कपल आशिल्ले हर्षदा आनी प्रदीप दोशी हांकां डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केलें। त्याच बरोबर जी महिला आशिल्ली तिचें नांव जावन आसा कल्पना पारेख हिका डॉक्टरांनी फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीन प्रिफर केल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।